कितें आहा तुजे कडेन? तुवें आयज विकपाक हाडला? माझे कडेन तिरमुले आसा, फोव आसा गांवठी, चणे आसा, लायो आसा, बटाचे आसा. हां ओके. आनी फोव कशे? 120 रुपये किलो. ओके. आतां हे गांवठी फोव आसा न्हू? सारखे गांवठी कुंबळीचे ते. हां कुंबळीचेच फोव विकता आनी हेंचे विकिना. पूण आमचे लोकल्सांक चड प्रॉफीट जाता हातून काय भायले लोक विकता तांकां? पळय भायले विकता आनी आमचोय लोक विकता. भायले लोक चड विकता. आमचो लोक पळय पूण ते तेवूय गांवठी विकता. हाडटा कुंबळी. भायले विकता. हां सारके डायरेक्ट वयता. पूण तांकां कितें चड गिरायक बीन अशें जाता कितें? चड लोक घेयना गो तेंचे. हां तो असो होलसेल करता. हां गाडयांनी भरून हाडटा ते. हय. पूण लोक आमचे म्हणजे गोंयकारां कडल्यानूच घेता. आई गांवठी फोव कशे गे? गांवठी फोव 20 रुपये 120 रुपये किलो. किलो. हां. अंदूच्या वर्साचो कसो कितें आहा धंदो? धंदो असो चलता तसोच चलता वर्सान. गेल्या वर्साकून अंदू कितें आसा पार्टे? ना ना तसोच आहा. कितें फोवांची रेट बी? ना फोवा रेट पडला. हां आतां अंदू चड ना न्हू पावसांत लागले पिड्याक. हां. गेल्या वर्सा कशे आशिल्ले? गेल्या वर्सा 100 आशिल्ले अंदू 150 जाला. आमी गिरायक ना म्हणून 120 घातले. हां ओके. आनी तुमी काडटा हाडल्या ती विकती का तुमची बीन काडून? काडटा आमी विकती हाडल्या. 200 रुपये 100. हां म्हापसा दाखोवन हाडटा. हां म्हापसा ओके. तुम्ही खंयसरली हांगासरलीच काय? आमी तालिगांवची.